नमस्कार. म्हज्या मोगाळ गोंयकार भावांनो आनी भयणींनो, खूब दीस जाले कोरोना व्हायरसाक लागून म्हयनेपेक्षा जास्त वेळ हॉस्पिटलांत उरलो. त्यानंतर उपचारा खातीर तुमचे मदीं बेगीन येवंक पावना. त्यामुळे काही थोड्या दिसांनी परत एकदा तुमच्या सेवेक रुजू जातलो हातूंत अजिबात दुबाव ना. ही सुद्धा एक संधी तुमच्या आशीर्वादामुळे परत मिळिल्ली आसा. तुम्ही सगळ्यांनी देवाकडे मागले, देवाचे आशीर्वाद आणि तुमचे प्रेम ह्यामुळे परत एकदा त्या हातूंच्यान भायर सरिल्लो आसा. येणाऱ्या 4 ऑक्टोबराक तुम्ही जाणा दरवर्षी वाडदिवसाचे निमित्त करून परत मेळटाले. दिसभर कार्यकर्ते, नागरिक आम्ही एक मेडिकल कॅम्पाच्या माध्यमातून सगळे तरेचे कॅम्प आणि नवीन नवीन आम्ही प्रत्येक वाडदिवसाक प्रयोग करताले. ताचो खुबसो फायदो गोंयच्या भाव भयणांक जातालो, पूण ह्या वर्सा आमी ते करूंक शकना. कारण कोरोना व्हायरसाच्या हातूंच्यान आमी जितले पयशे एकामेका वचून रावतात तितले कोरोना बेगीन हांगसरल्यान वतलो. त्यासाठी ह्या वर्सा वाडदिवसाचो कार्यक्रम जावची ना, परंतु आमी रोखडेच मेळटले. गेली कित्येक वर्साची परंपरा ह्या वर्साक तुटता. पण तुम्ही ज्या पद्दतीन म्हणजे ह्या संकटकाळी परमेश्वराकडे प्रार्थना केली, तुमचे आशीर्वाद मिळे आणि एक परत एकदा जाऊन बरो जावन तुमचे मदीं उबो आसा. कोरोनाचे वायट परिणाम कितें आहा ताचो मुक्तभोगी म्हजे सारके खूब लोक आसात आणि तो कोणाकूच जावचो न्ही. सगळ्यांनी हाजे पासून आपल्या जिवाचें रक्षण करचें अशी सगळ्यां कडेन हात जोडून हांव विनंती करता. सादारण ह्या काळांत खरोखरच आमचे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री आसतले, रक्षा मंत्री आसतले, हेल्थ मिनिस्टर आसतले, एम्साचे दिल्लीच्यान डॉक्टर आसतले, हांगसरले मणिपालांतले सगळे डॉक्टर नर्सीस आसतल्यो, GMCचे डॉक्टर आसतले, इतर सगळ्यांनी ज्या पद्दतीन म्हजे खातीर प्रयत्न केले, हांव तांचे तुमच्या सगळ्यांच्या समोर तांचे एकदां परत हांव आभार मानता. कोणें म्हाका प्लाझ्मा दान केलो आनी बरी गोश्ट आहा. तो एक विशय जो पेशंट जालो, कोरोना पेशंट जालो, तो प्लाझ्मा दान करूं शकता, अनेकाचे प्राण तो वाचोवंक शकता. म्हणून ह्याच हातूंतल्यान हांव सगळ्यांक आव्हान करता की जेका प्लाझ्मा डोनेट करूंक शकता आणि सगळ्यांनी करचो. कारण एक प्लाझ्मा दिलो जाल्यार एक आमची व्यक्ती, एक आमची भाव भयण वाचतली. हांव सगळ्यांक विनंती करता, पयली विनंती आसा तो प्लाझ्मा दान करूंक शकतात आनी दान करचो. आणि आज केंद्र मदत करता, राज्य सगळें आपापले परीन करता. आमचे प्रत्येकाचे नागरिकाचे कर्तव्य म्हणून म्हाका एक गोश्ट तुमकां सुचोवपाची आसा. तुमी सदांच वाडदिवसा येतना एक तरी फूल हाडटाले, गुच्छे हाडटाले. ह्या वेळार तुमकां एक म्हजी विनंती आसा, हे जे तुमी पयशे खर्च करताले ते तुमी ह्या वेळाक मुख्यमंत्री निधीक जमा करात. तातूंतले जे गरीब जे आज उपचाराक वतात ते हे सगळे पयशे हे तांच्या ह्या सगळ्या औषध पाण्याक लागून उपयोगी पडटले.